आमचे वांगडा आसा गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर रिक्रुटमेंट सेंटराचे बाब दयानंद गांवकर. म्हाका सांग, ह्या वर्सा तुमची काकडीची भरपूर उत्पादन जाल्लें आसा, कशें कितें खात? हय, हांव दयानंद गांवकर, सांग्यार रिक्रुटमेंट सेंटराचो सुपरवायझर. गेल्या वर्सा प्रमाणे मातशें काकडी आमचें उत्पादन मातशें चड जालां. तशेंच आमकां काकडीच न्हू, प्लस आमी फार्मराक आमी प्रयत्न केले की आमी आनी कितें रोवप म्हणून. तशें करून तेंच्यांनी घोसाळीं रोवली, लॉंग बीन्स म्हणजे आमगे ग्रीन म्हणटा पळय ते रोवले, आले रोवले. अशें करून तेंचे आमी करेला रोवली. अशें करून तेंच्यांनी न्हू चड रोवला. मागीर अशें आमी लोकांक सांगलें पळय, तशें लोकांनी आमकां प्रतिसाद दिलो. करून आमी सांगलें की आमी दुसरें कितें प्रॉडक्ट कर म्हणून तेन्ना तेंच्यांनी आमकां आयटम आले हाडले. आले ते मायना पिल्ला त्या गांवां एक फार्मर आहा तेणी आले रोवले. प्लस आमगे हांगा मोलकन्या ते एक बाय ते बिनान एक फार्मर तेणी आमगे बिलवीर रोवले, म्हणजे लॉंग बीन्स रोवले. मागीर रिवणा आमगे पाटील म्हणून हांव आयकलो तेणी करेला घातला. आतां चालू जालें तेगेलें आतां. अशें करून आमकां गेल्या वर्सा प्रमाणे उदक वाडलें, काकडी वाडली आनी हें वाडलें. म्हळ्यार ते एक फार्मर आसा तेंच्यांनी बरें हें दिलें आसा आमकां आमगे हॉर्टिकल्चर डॉक्टर. आनी आमी तशें गेल्या वर्सा बरें हें दिवन. आतां तुमी फार्मरा कडल्यान जे भाजी घेता तेका कितें लिमीट बीन तशें कितें आसता? सद्या आमगे तशें लिमीट तशें कांय ना आमगेलें. कितें फार्मराक कितें हाडटा पळय तें आमी तें घेता. सपोज एक शेतकारी समज आपल्या भाजी घेवन येता जाल्यार तांकां रेट बीन कशी आसता आनी सरकाराचो कितें आसता, आदार आसता तांकां? तांकां रेट म्हणल्यार तांकां आसता, तांकां सुपर प्रायस आसता तांकां. म्हळ्यार काही फिक्स आमी गोवोरमेंटान तांकां एक दवरली आसा सगळे सुपर प्रायस म्हणून. बिकॉज ते बॅगाचे वाडले जाल्यार तांकां मागीर चड मेळटा. पूण कमी जाल्यार तांकां ते फिक्स एक रेट दवरली आसा आमी. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.